सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान थळाव्या लोकांची भेट घेवन IIT प्रकल्पाक तेंको दिवपाची विनवणी केली। ह्या वेळार जमिल्ल्या सांगेकारांतल्या भोवसंख्येन ह्या प्रकल्पाक तेंको उक्तायलो। प्रकल्पा खातीर दावो केल्ल्या शेतकी आनी वसणुकेच्या जमनी खातीर सरकारान भरपाय दिवंक ना जाल्यार आपल्या वतीन जमीन भरपाय दितलो अशें आश्वासन फळदेसायान ह्या वेळार दिलें। तशेंच ह्या प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर खंयच्याच राजकीय वा NGOचो आदार घेवचो न्हू अशेंय ताणें सांगलां। जे शेतकार आसा ते आमचे आसात, आमचे भाव भयणी, आमची आवय, आमची घरांतले फॅमिली परिवार आसा, हे सगळ्याक बरोबर घेवन वचून एखादे वेळी तुमकां दुसरे कडेन जागो जाय रिहॅबिलिटेट करपाक जाय, बरो जागो जो कल्टिवेबल लँड आसा, जो फर्टायल लँड आसा, ज्या जाग्यार उदकाची वेवस्था करून तुमकां कंपाऊंड घालून बरे तरेन तुमकां परत एक फावटी तुमचे शेत भात करपा खातीर जागो दिवपाक जाता। म्हणजे एक रिक्वेस्ट आसा, आमी हे सगळे अशें घेवन म्हणजे ताजेर एग्रेशन दाखोवन ताजेर ऑब्जेक्शन फायल करून ताजेर मोठ्या प्रमाणात बोवाळ करून भायल्या लोकांक सपोर्टा खातीर आपोवन ह्यो गोश्टी करचे परस सांगेकारा खातीर बरें कितें आसा, IITचो प्रोजेक्ट खऱ्यांनीच बरो आसा जाल्यार आमी मुखार या।